गीत घेऊया I11 काकलूत सारा देवा. काकलूत सारा देवा, काकलूत करून दाखोय, बोकोन वाल्या देवा, गुन्या पुसून उडोय. बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. प्रितीच्या भयणी बाबांनो, आमचो कुटुंब पवित्र जावंक जेजूक आमच्या कुटुंबाचो मोदेस्ती करूंक आमी गरज. हाकाच लागून ही कुर्साची वाट जेजू सांगाता चलूंक आमी आयल्या. आमच्या जिवितांत सुख दूख, कश्ट, आडखोडी, पिडा, असक्तायो, दुस्मानकाय, आपस्वार्थीपण, नोसाय, फटिंगपण आदी असलो भार जायतो आसा. ही कुर्साची वाट चलतना आमी कशे तरेन जेजूक आमच्या घोराब्याचो मोदेस्ती करून हो सगलो भार ल्हव करूं येता तें पळयतले हांव. भक्तीन आनी मागणेच्या मनान हे कुर्साचे वाटेंत आमी वांटो घेवया. पयलें स्थान जेजूचेर मरणाचें फर्मोण मारतात. पोरणी पाट आनी नमस्कार कोत्ता तुका सुम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं सोडयलो म्हूण सगलो संवसार. कुटुंब मोगाचो बांदपास. खुर्सार ताणें आमच्या पातकांचो भार आपले कुडीचेर उबारून घेतलो. पातकाक पाठ करून देवाक मानता ते भाशेन आमी जियोचे खातीर ताणें अशें केलें. ताच्या गायांनी तुमी बरीं जाल्यात. खरोच मोग एकामेकाचो हो उपदेश आमकां मोगाच्या बांदपासान घट करता. दीसभर आमी खंयसरूय आसूं, रात जाली म्हणटच आमी आमच्या घरांत परत येतात. ही देवाची कृपा आनी आशिर्वाद, कित्याक आमचें घर आमचो आसरो आनी तेंच आमकां मोगाच्या बांदपासान दवरता. आमच्या पातकां उदेशी आमी सर्गीच्या राजा सुरशिल्लीं पयस वेतात, पूण पातकाक पाठ करून आमी परत देवाच्या राजाचे वांगडी जाता. हें घट आमच्या मनांत रिगोवया. मोगाळ बापा, पातकान पडून आमी तुज्या मोगाच्या बांदपासांतलीं तुज्या राजांतलीं पयस केल्या. आमकां बोगोस सायबा, काकलूत आमची कोर सोम्या, काकलूत आमची कोर. दुसरें स्थान जेजूच्या खांद्यार खुरीस घालतात. पोरणी पाट आनी नमस्कार करता तुका सुम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं सोडयलो म्हूण सगलो संवसार. जेजूच्या बोळान कुटुंब सांगातान. बागयोन जुवांव सव्या वेसोरान 35 ते 40 वडींत आमकां संदेश दिता. जेजून तांकां म्हळें, हांव जिविताचो उंडो. म्हजेशी येतात तांकां कदींच भूक लागची ना. पूण हांवें तुमकां अशें सांगलां, तुमी म्हाका देखला तरी म्हजेर तुमी बाबार्द दवरिनात. म्हजो बाप म्हाका दिता ती सगलीं म्हजेशी येतलीं आनी म्हजेशी येतात तांकां हांव परो घालचो ना. म्हजी खुशी करूंक न्हय, पूण म्हाका पाठयला ताची खुशी करूंक हांव स्वर्गार थावन देंवलां. आनी म्हाका पाठयला ताची खुशी ही, जी सगलीं ताणें म्हाका दिल्यांत तांतल्या कोणाकूच हांवें ही बाडचो न्हय, पूण निमाणे दिसा तांकां सगल्यांक हांवें पुनर्जिवंत करची. हीच ती म्हज्या बापाची खुशी. जी कोण पुताक पळयतात आनी ताचेर भावार्थ ठेवतात, तांकां सगल्यांक सासणीक जिवीत मेळचें आनी निमाणे दिसा हांवें तांकां पुनर्जिवंत करची. जेजू, तूं जावन आसा जिविताचो उंडो. जो कोण तुजेशी येता तो केन्नाच भुकेन उरचो ना आनी तुजेर विस्वास दवरता ताका केन्नाच तान लागची ना. हो भावार्थ दवरून आमी मिसाच्या बलिदानांतल्यान ओत्मीक घोटाय घेवंक चुकल्या. कुटुंबीक जिवितांत
तुजें बोड नाकारून तुज्या आनी एकामेकाच्या सांगातान जिवंक नाव. तुजें आसणें आमच्या कुटुंबीक जिवितान आसा म्हूण समजूंक आमकां शिकय. मोगाळ बापा, तुजें बोळ आमचे ठांय आसून लेगून आमी असोतायेन जियेता. आमकां गुबगोस सायबा काकलूत आमची कोर सुम्या. काकलूत आमची कोर. तिसरें स्थान. जेजू पयले पावट धोरणीर पडटा. पोरणी पाट नमस्कार कोत्ता तुका सुम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं सोडयलो सगलो संवसार. वय जाल्यार वय, ना जाल्यार ना. सिराकाचें पुस्तक आमकां सांगता, पातोक नासलेल्या लागीं गिरेस्तकाय आसप बरें, पूण गरिबी वायट म्हणून देवाक मानी नासलेले सांगतात. आतांच्या समाजांत फोटी मारिनासतना संवसार कसोच चलना. वो दुसऱ्याक नुस्कोण जायना म्हूण सांगून हो फोटीचो लोट वाडत वेता. रस्त्या देगेर आसलेल्या तोकट्यांचेर नदर मार. उतरांनी आनी रंगीत चित्रांनी एक वस्त सगल्या परस अदीक बरी आनी स्वादीक. चुको नजो तसली असली मन बुलयतलीं उतरां थंय आमकां वाचूंक मेळटात. आनी लोक बाबडो भुलता आनी फसवता. घरांत कसलोय समारोह आसत जाल्यार वावराक वचूंक ना. तो मनीस बरो आसुनूय आपूण पिडेस आसलो म्हूण सांगून दोतोराचो दाखलो हाडून दाखयता. जण एकलो आपलो फायदो चिंतून फोटी मारतात आनी पातोक आदारतात. स्वताचे वाटेन चलूंक फुडें सरुया. ओय जाल्यार ओय, ना जाल्यार ना. मोगाळ बापा, उतरांनी आमी विस्वासी जावंक ना आनी ओय आसलेलें ना केलां आनी ना आसलेलें ओय केलां. आमकां बोगोस सायबा काकलूत आमची कोर सुम्या. काकलूत आमची कोर. पातकाचे कोट दवर म्हाका नितोल तूं कोर. रेब्यांतलो काळ म्हाका निर्मळ करून दवर. चवथें स्थान. जेजू आपल्या आवयक भेटटा. पोरणी पाटे नमस्कार कोत्ता तुका सुम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं सोडयलो म्हूण सगलो संवसार. आवय बापाक दिता तें देवाक पावता. सुटकेच्या देवाच्या उतरान 20व्या आवेसरांत 12वे बोडींत आमकां संदेश. सर्वेस्परा तुमच्या देवान तुमकां दिल्ल्या देसांत लांब हावक तुमी भोगच्यात. तुमच्या आवय बापायक मान दियात. आवय बापूय जावन आसात देवाचो रूपकार. आनी जेन्ना तीं दोगांय जाणां मोगान एकवटान तेगां जातात तेन्ना तीं तेगां जाणां पवित्रित्वेचो रूपकार जातात. आवय बापायच्या उतराक मान दिवचो हो दर एका मनशाचो कायदो. जेजून पासून ह्या संवसारांत मनशाचें सैम घेवन आपल्या आवय बापायक मानान लेखलो. आनी ह्या संवसारांत एकटवलेली फामील स्वर्गार सासणीक मोगान जियेतली आनी सुकेस्त जाल्ल्या बापाचे फामिलीक एकवटतली म्हूण दाखोवन दिलें. मोगाळ बापा, कांय पावटी आमच्या आवय बापाय सोबें आमी दोयाळ आनी मोगाळ जावंक ना. आमकां बोगोस सायबा काकलूत आमची कोर सुम्या. काकलूत आमची कोर. 5वें स्थान. सिरेनेचो सिमांव खुरीस व्हरूंक जेजूक आदार दिता. पोरणी पाटे नमस्कार कोत्ता तुका सुम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं सोडयलो म्हूण सगलो संवसार. पिडेंत जेजू आमकां बोळ. जाकोबाचे 5वे चिटींत 14 ते 15वे बोडींत देवाचें उतर आमकां. तुमचे मदें कोण बोडलिकेक सांपडला तर देव सोबेच्या वडिलांक आपोवचें. ताणें ताचे खातीर मागणी करची आनी सर्वेस्पराच्या नांवान ताका तेल लावचें.
हे भावार्थान केल्ले मागणे पिडेवंताक थारोवन दितले आनी सर्वेस्पोर नव्यान ताका भलायकी दितलो आनी तो पातकांत आसत जाल्यार ताचें पातोक ताका बोगसतलें. जेजून पिडेवंता सवें व्हड हुस्को दाखयलो. जेन्ना जेजू पिडेस्तांक बरो करतालो तेन्ना ह्या वायटाचेर आपल्याक पदवी आसा म्हूण दाखयतालो. पिडेस्तांचे माकणेंत जेजूच्या कश्टा मरणाच्या आनी जिवंतपणाच्या गुटाचें बोड आसा. हें बोळ ह्या संस्कारांत सर्गीच्या राजाक उपकारता तसली कुडी आत्मेची देणी पिडेवंताक दिता. ह्या संस्कारा वरवीं पातकाचें बोगसणें मेळटा आनी पातकाचें फारीकपण जाता. तशेंच पिडा सोंसूंक आनी तिचे आड झुजूंक बळ मेळटा. हें समजूंक भोव गरजेचें. मोगाळ बापा, पिडिस्तांचे माखणेच्या बोळान मरणाचे तोंडीर आसलोल्यांक पासून परतून भलायकी मेळटा. तुजे पदवेन आनी बोळान ह्या संस्कारा वरवीं पिडेवंतांक नवें जिवीत मेळटा म्हूण आमी जायते फावटी विसरल्या आनी ह्या संस्काराचें खरें मोल वळखूंक विसरल्या. आमकां बोगोस सायबा, काकलूत आमची कोर सुम्या, काकलूत आमची कोर. सवें स्थान वेरोनिका जेजूचें मुखामोळ पुसता. पोरणी पाट हांवें नमस्कार कोत्ता तुका सुम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक पवित्र कुर्सा वरवीं सोडयलो म्हूण सगलो संवसार. कुटुंबांची बुन्याद मोगाचेर आनी विस्वाशीपणाचेर बांदलोली आसा. भाग्यवन जुवांवच्या शुभ वर्तमानांत 14व्या वेसरांत पयले वडींत तुमची काळजां उचांबळ जावंक दिवं नाकात. देवाचेर विस्वास दवरात, तसोच म्हजेरूय दवरात. मागणे विरीत आमी जेजूचो मोग अनुभवंक शकना. देवाचें उतर आनी तेर्साचें मागणें आमचें जिवीत खुशाल करूंक आनी देवाक मानता ते भाशेन जिवंक स्फूर्ती दिता. मागण्यांतल्यान देवाचेर विस्वास थीर घोट जाता. वेरोनिकान जेजूक मोगान विस्वासान आपल्याच कुटुंबाचो कसो लेखलो आनी ताचें मुखामोळ पुसलें. मोगाळ बापा, तुजें उतर आनी मागणें आमच्या कुटुंबांत एक बोलवंत हात्यार जावंक ना. आमकां बोगोस सायबा, काकलूत आमची कोर सुम्या, काकलूत आमची कोर. सातवें स्थान जेजू दुसरे पावट दोनीर पडटा. पोरणी पाट हांवें नमस्कार कोत्ता तुका सुम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं सोडयलो म्हूण सगलो संवसार. गो बायलेन एकवटान जिवन ही देवाची येवजण. सिराकाच्या पुस्तकांत आमकां देवाचें उतर सांगता, बोगसणें मेळटलें म्हूण पातकां करीत रावूं नाका. ताची काकलूत व्हड आनी सगलीं म्हजीं पातकां देव भोगशिता अशेंय म्हणूं नाका. कित्याक बोगसणें आनी कास्त ताचें सवें आसात आनी ताचो राग पातक्यांचेर पेट्टा. सर्वेस्परा सवें परतून येवंक कळाव करूं नाका. वो आयज ना फाल्यां वेतलो म्हणून लांबवू नाका. कित्याक अवचीत सर्वेस्पराचो राग पेट्टलो आनी कास्तीच्या दिसा तुजें सारकें निसंटोन जातलें. सोम्या जेजू, बापाची येवजण वो कशी म्हळ्यार काळोखाक फाट करून उजवाडाची मनशां जावंक. काजारी जिवितांत गोबायलेन एकवटान जिवन भुरग्यां बाळांनी आपलो घोराबो नेटूंक लग्न संस्कार मोडिनासतना शेवट पर्यंत सासणाक एकठांय जिवन देवाची येवजण शांती पावंक जावन आसा एक काजारी जोडप्याची जबाबदारी. मोगाळ बापा, बोगोर बोगोर असुकतायेन पडून जायत्या कुटुंबांनी गो बायल एकामेकाक विस्वाशी रावन आसतना लग्न संस्काराचें मोल विसरून गेल्यांत. आडेचे उपाय वापरून भुरग्यां बाळांनी घोराबो नेटूंक फाटीं रावल्यांत आनी अशे तरेन बापायच्यो येवजणी मोडल्यात.
आमकां बोगोस सायबा काकलूत आमची कोर सोम्या काकलूत आमची कर. Moso gunia parots, aisa holkun geta, sodats Moshe pato, Moshe mukat deवता. 8वें स्थान जेरुसलेमाच्या ओस्तोऱ्यांक जेजू बुजवण दिता. पोरणी पाट नमस्कार कोत्ता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं सोडयलो म्हूण सगळो संवसार. तरणाट्यां भुरग्यां ठाय वागणूक. देवाचें उतर जुवांवच्या शुभवर्तमानांत 4व्या स्वरान 23वी वडींत. पूण असलो वेळ येता, खरेंच म्हणल्यार हो वेळ पावलो की खरे बसपी आत्म्यान आनी स्वतान बापाची भक्ती कोत्तले. कित्याक म्हणल्यार असलेच बसपी बाप सोदता. केन्ना केन्नाय थोरणाट्यांनी सारकींच वांकडी वाट दोत्तात. वायट सांगात्यांची पांगीक सांपडटात. विकारी वखदांक लोबदतात. असल्या वेळार आवय बापायन भुरग्यां लागीं भासाभास करून कितें बरें कितें वायट तें तांकांच पळोवंक लावचें आनी मागीर आपलो थाराव घेवंक तांकां आदार दिवचो. आपले सत्तेन थाराव घेतात तेन्ना भुरगीं केन्ना केन्नाय चुकलेल्यांक सोंसणिकायेन नीट मार्गार परतून हाडूंक वावुरतात. थोरणाटीं जावन आसात. आत्म्यान आनी स्वतान बापाची भक्ती करतलीं आतियारां. मोगाळ बापा, भुरगीं वांकडी वाट दोत्तात तेन्ना आमी तांकां मोगान समजूचे सुवातेर तांचेर तिडल्या. आमकां बोगोस सायबा काकलूत आमची कोर सोम्या. काकलूत आमची कर. 9वें स्थान जेजू तिसरे पावट दोनीर पडटा. पोरणी पाट नमस्कार कोत्ता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं सोडयलो म्हूण सगळो संवसार. कुटुंबांत मोगाचो एक चार. भाग्यवान पावलो खोरीतकारांक बरोवन आपले दुसरे चिटींत 5व्या स्वरान 17वे वडींत. म्हणटच कोणूय क्रिस्ताच्या एकवटान आसात तर ती एक नवी रचना. पोरणे तें गेलें, आतां सगळेंच नवें. जेजू बापा कडलो मोग आमकां वांटूंक संवसारांत आयलो. जो मोगाचो एकचार ताणें बापा सोबे सांबाळलो, तोच मोगाचो एकचार आमचे थंय घडलो. आमकां मोगान एकठांय दवरूंक ताणें सगल्या आडखोडींक, प्रश्नांक आनी कश्टांक मोगान फुडो केलो. जायत्या कुटुंबांनी प्रश्न उप्रासतात तेन्ना मोगान सुटावे करूंक पोरणे गेलें तें गेलें, आतां सगळेंच नवे तरेन आपणावया. असलें मन आपणावन एकवटान रावून आडकोडींक फुरो करूंक आमी फाटीं सरता. मोगाळ बापा, जायते पावट आमचे सोयम मोगाळ जावंक ना. आमच्याच कुटुंबांत एकवट वाडोवचे बदलेक वेगळो चार वाडयला. आमकां बोगोस सायबा काकलूत आमची कोर सोम्या. काकलूत आमची कर. 10वें स्थान जेजूक विंगलो कोत्तात. पोरणी पाट नमस्कार कोत्ता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं सोडयलो म्हूण सगळो संवसार. कुटुंबीक जिवितान देवाची देणी अणभवतात. सिराकाच्या पुस्तकांत देवाचें उतर आमकां सांगता 29वे वडींत. सगल्या तुज्या आत्म्यान सर्वेस्पराची भक्ती कर आनी ताच्या यादनिकांक भोवमान दी. जाय ती देणी आमी बापा कडलीं घेता आनी अणभवता. हो ताचो मोग वेगवेगळ्या मनशां वरवीं आमी चाखता. आमच्या वडिलांच्या फुडारीपणाचें देणें आमकां बरेपणान पावयता. COVID-19 पिडेक लागून आमी इगोर्जेंत मिसाक भेटेंत वांटो घेवंक पावना. पूण आमचे यादनीक भाव ही भेट आमकां टीव्हीच्या, इंटरनेटाच्या माध्यमा वरवीं फावो करतात.
ह्या तांच्या वावराक आमी भोव मान दिवंक फावो. मोगाळ बापा, दुस्मानकाय मतलोबपण आमचे भितर रिगोन आमी देवाच्या देण्याची गिरेस्तकाय वळखूंक फाटीं सरल्या. याज्ञिकांचो बरो वावर ओळखून घेवन तांकां भोवमान दिवंक विसरल्या. आमकां बोगोस सायबा काकलूत आमची कोर. सुमया काकलूत आमची कर. तुझी चुकल्या सायबा, तुका चोकमान केला, तुझे नोदरेन शेवय आवे सायबा केला. 11वें स्थान जेजूक खुर्सार खेळायतात. पोरणी पाट आनी नमस्कार कोत्ता तुका सुमया जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुझ्या पवित्र कुर्सा वरवीं सोडयलो म्हूण सगळो संवसार. कुटुंब मोगान एक. बागयन पावलू रोमकारांक बरोवन 12व्या आबेसोरान 16वे वडींत आमकां सांगता, सगल्यांकूच एकेच तरेन मानान वागुयात. एका काळजाची आनी एका मोनाची जावंक जेजू आमकां आपयता. कुटुंबांतलो एक पासून वांगडी वायट रस्त्यार बेता तेन्ना वडील आमकां शिडकायतात. बरे वाटेन चलोवंक ती आमकां शिडकायतात तेन्ना आमी मोगान एक जावन तांच्या सांगण्यांक कान दिवंक फावो. मोगाळ बापा, आमचे वडील शिडकावणे वरवीं आमचें जिवीत सोबीत करूंक सोदतात, पूण आमी तांकां ओकमानांची उतरां उच्चारूंक खुर्सार खेळयलेल्या भाशेन दुखयल्यांत. आमकां बोगोस सायबा काकलूत आमची कोर. सुमया काकलूत आमची कर. 12वें स्थान जेजू खुर्सार मोडटा. पोरणी पाट आनी नमस्कार कोत्ता तुका सुमया जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुझ्या पवित्र कुर्सा वरवीं सोडयलो म्हूण सगळो संवसार. थोडो वेळ आतां आमी दिमी घालून जेजू बरोबर सारया. कुटुंबांत मोग, काळजी आनी शांती. बागयन पावलू रोमकारांक बरोवन 6व्या आबेसोरान 23वे वडींत आमकां संदेश दिता. पातोक दिता तो मुशारो मरण, देव दिता तें फुंक्याचें देणें. आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत सासणीक जिवीत. जेजू सगल्यांताय मोग, काळजी, शांती आनी बोगसणे विस्तारीत केलो. हीच देख ताणें आमकां दवरल्या. आमी आमच्या पेल्या थंय कुटुंबांत एकामेका थंय काळजींतल्यान हुस्को दवरूंक जाय. जावं उतरांनी वा कोरण्यांनी आमी अदीक शांततायेन वागूंक गरज. कित्याक ही सगळी भावना आमकां देवा कडल्यान फुंक्यात देणी सासणीक जिवितांत भितर काडपी. मोगाळ बापा, जायते पावट आमी मोगा फुडें रागिश्ट जाल्या. एकामेकाची उतरांनी आनी कोरण्यांनी उजोती केल्यात. आमकां बोगोस सायबा काकलूत आमची कोर. सुमया काकलूत आमची कर. 13वें स्थान जेजूक खुर्सा वयलो देंवयतात आनी ताच्या आवयच्या घोपान घालतात. पोरणी पाट आनी नमस्कार कोत्ता तुका सुमया जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुझ्या पवित्र कुर्सा वरवीं सोडयलो म्हूण सगळो संवसार. आवय बापायंक कुटुंबांत मानाचो दर्जो. मुण्यो ह्या पुस्तकांत 20व्या आबेसोरांत 20वे वडींत आमकां मेळटा. आवय बापायचेर शिराप घालता ताचें जिवीत धाट खाडुकांत धांपलोले वाती भाशेन सोमतलें. आवय बापूय आपलीं भुरगीं कुरपेन आनी जानवायेन वाडोवंक जायते उपाय वापरतात आनी त्रास घेतात. देव मंदिराची भेट
आनी सुमूर्तीचे कायदे पाळूंक शिकयतात. गरज पडल्यार उण्या मोलाचो वावर करून पासून आमकां ती वयर काडटात आनी जबाबदारेन वाडयतात. आवय बापूय जावन आसा आमकां मोगाचो आनी सेवे चाकरेचो नमुनो. आमी तांकां कुटुंबांत मानाचो दर्जो दिवंक जाय आनी पेटलेले वाती भाशेन आमचो कुटुंब उजवाडीत करूंक जाय. मोगाळ बापा, आवय बापायच्या उस्क्यान भरलेलीं भुरगीं आमी जावंक चुकल्या. आमचें बरेपण तांकां दाखोवंक ना. आमकां बोगोस सायबा काकलूत आमची कोर सुम्या. काकलूत आमची कोर. 14वें स्थान जेजूक फोंडांत निकिपितात. पोरणी पाठ आनी नमस्कार कोत्ता तुका सुम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं सोडयलो म्हूण सगलो संवसार. एकूट कुटुंबांचो उजवाड आनी शक्ती. बागयन पावलो फिलिपकारांक बरोवन आमकां म्हणटा, 4थ्या आवेसरान 13वे वडींत, हांव कितेंय करूंक सोगतां कित्याक म्हाका शक्ती दिवंक जेजू आसा. बापान आमकां आपल्या एकल्याच पुता जेजूचे मास रगत फावो करून मोगाच्या बानपासान आनी सोक्तेन वाडयल्यांत. दूख कश्ट थाळण्यो येतात तेन्ना आमी घराब्यांत उजवाडाची पावलां मारून मोगान एकामेकाक सांगात दिवन सुखाचो उजवाड हाडूंक वावरूंक जाय. मोगाळ बापा, आमचेर कोश्ट, त्रास, आडकोळी, प्रश्न उप्रासतात तेन्ना आमी आमच्या कुटुंबाक शक्ती दिवचे बदलेक ओगीच रावल्या. मोगाचो उजवाड जावचे चुकल्या. आमकां बोगोस सायबा काकलूत आमची कोर सुम्या. काकलूत आमची कोर. Zoti kotai tenna nitin forman matrai mon subidarache shila osokori. मोगाळ बापा, आयचे खुर्साचे वाटे वरवीं तुज्या पुताक जेजूक आमच्या कुटुंबांत आत्मिकायेन आनी भावार्थान मोदिस्ती करूंक संदी मेळ्ळी म्हूण तुका दिनवासता. वायट बरें सगळें आमच्या जिविताचो भाग जेजूच्या कश्टांचेर नियाळ करून काळजीदारपणान सगळ्या संकोश्टांक फुडो करून जेजूक आमच्या कुटुंबाचो मोदेस्ती करूंक आमी वावुरतेल्या. बापा, तुज्या पुता जेजूक ओदीक चिटकून रावंक तुजो सांगात आमकां दी. तूं जो जियेताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. पाप सायबाच्या संकल्पना पासत आमचे बापा तूं सरकार आसाय. तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निबार. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस्पोर जेठाय आसा. उस्त्र्यामध्ये तुजो दैव आनी सुदैवचो पूत जेजू. स्वतांबरे देवचे पापे खातीर मदत करत आमच्या कांच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. आनी सोरपू दितात देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. म्हाका सायबा पोले पातकान सोलमाक आयला. मोजे मायच्या कुसव्यान पातकां संबोला. कालसांचो तूं आसल्यार तुका मानता सायबा. देखून कालसांत म्हज्या